बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्वर तुमचे सव्या असो. हाची मेसाची भेट आमी भेटयता देवाक आर्गां दिवन काजरा वर्सां निमतान सावियो आनी जॉसलीन परेरा. त्याच बरोबर दुसऱ्या इंथेन्स हांव 25 वर्सां काजराची मनयतात आंतोनियो आनी परपेच्युअल कार्दोजो. देवान तांच्या लोकनीक जिविताचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक मागतना काजराच्या वर्सां निमतान मागूंक लायला ड्रेन्सन आनी जॉयलंट. त्याच बरोबर जोन दिसां निमतान आमी मागता डेस्मंड पो, मेल्बा मास्करेनस, हेनरिकिता फेर्नांदीस. तांचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणां जी आपलो जोन दीस मनयतात तांकांय मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मोजत, देवाचो आशिर्वाद, देवाची बेसांवां सगळ्यांक फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको क्रिसा क्रिसा काकुको क्रिसा क्रिसा काकुको सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांत संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या ऐकल्यास पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरया.
सोरपतवेदार देवा, आमकां तूं दिसोनाय, पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानान वाखाणूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत जुवान बरयलेले पयले चिटेवेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, जर तर आमी ताज्यो आज्ञा पाळटा, एक उणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. वय, म्हाका ताजी ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताज्यो आज्ञा पालिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना, पूण जो कोण ताज्या उतराक पालो दिता, असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सुपून जाला. हाजेच वरवीं आमी ताजे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता, ताणें जेजू चल्ला तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बगर एक आदली आज्ञा. सुरवातेक तान तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तान घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरी नवी आज्ञा. कारण कालूक गेलो आनी खरो उजवाड पडजलूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडान आसा म्हूण म्हणटा, पूण आपल्या बाबाक जळटा, तो आजून कालुकान आसा. पूण जो कोण आपल्या बाबाचो मोग करता, तो उजवाडान जियेता. आपूण आदलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या बाबाचो द्वेस करता, तो कालुकान आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकलो, कित्याक कालुकान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेस्पराच्या मानांक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोन ताजें. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. ताजे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताजी कौतीक विस्मितां. परमेस्पर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताज्या इतलें बेन दोचें. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय, कोणींतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेस्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताजे आसोणां भोंवती तेज आनी मोहिमा पांगतात. देव मंदिरान जिगजिगतात ताजी पदवी आनी सोब. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy.
पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजेचो इस्रायलाचो प्रताप. Soy sorbis mora, 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 सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो माटगोडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समोतींत बरयलोलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी ते भायर समोतीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याच्यो जोडी ना जाल्यार पारवाच्यो 2 पिले हाका येवन समोरूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमिया नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सोर्वेस्परान मागलोले पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्रांचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. तांणी ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरे मुखार हांवें देखली. पोरजांक उजवाड तो उजवाड, तुजे पोरजे इतिहासाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणून ती आयकून ताचे आवय बापाय अजाप जालीं. तेन्ना सिम्यावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक, जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विंतली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वगाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा आयची दोनूय वाचपां जी आमच्या कानार सादल्यांत, ह्या दोनूय वाचपांचो आठाप आनी संक्षेप म्हळ्यार होच. देव आमकां आमच्या काळोखी जिवीत पयसावन आमकां उजवाडांत हाडूंक सोदता. आमचें जिवीत उजवाडीत तो करूंक सोदता. पयले वाचपान बागयोनचो हांव आपले चिठीन हाचेर लक्ष घालता. परतून परतून आमकां ताचोच उगडास करता. तो म्हणटा हांव तुमकां नवी आज्ञा आनीक दिना, नवी शिकवण आनी न्हय, पूण आदली शिकवण आसा तीच. आनी शिकवण म्हळ्यार देवान आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो, उजवाड कसो धाडलो आनी आमचें काळोखी जिवीत आसा तें पयसावन आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक ही आज्ञेची, हे शिकवणेची, ह्या संदेशाची जो हांव परतून आमकां उगडास करता. आनी तोच फुडें म्हणटा, जोर आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता पूण मनशाचो मोग करिना जाल्यार आमचें जिवीत काळोखांत आसा. कित्याक बऱ्या करण्या वरवीं आमी ह्या उजवाडीत जिविताक गोवाय दिवची गरज. आनी ह्याच कारणाक लागून भाग्योन हांव बाबा म्हणून आमकां परतून परतून ह्या पयल्या वाचपांतल्यान उगडास करून म्हणटा, जेजू आयला जाल्यार काळोख पयसावंक आनी आमचें जिवीत उजवाडीत जिवीत करूंक. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून आमकां जेजू संवसाराचो उजवाड हें सिम्याव भाकीत करता, परगट करता, हें शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळां. बाळक जेजू, भुरगो जेजू
जुजे आनी मारिया ताची आवय आनी बापूय ह्या भुरग्या जेजू घेवन देव मंदिरांत वेतात. शास्त्रा प्रमाणे जें कितें करूंक जाय आसलें, रिती प्रमाणे जें कितें करूंक जाय आसलें तें करूंक ह्या बाळका घेवन देव मंदिरांत वेतात. देव मंदिरांत वेताच थंयसर सिमियांव नांवाचो देव भिरांतीचो देव भक्ती मनीस थंयसर आसलो. सर्वेस्पराच्या दुतान ताका कुडीत केलोलें सोडोंडार तूं पळयले शिवाय तूं मरचो ना, तूं ह्या संवसाराक अंतरचो ना. आनी बाबा म्हणून जेन्ना मारी आनी जुजे ह्या बाळका घेवन भितर सरतात, ताचे भितर आसा तो ताका जाग जाता. आनी हो की तो सोडवंडार, हो की तो संवसाराचो उसवाड, हो की तो सगळ्याचो प्रताप हे ओळखून घेता. मारये थावन ह्या पुताक आपल्या हातांत घेता आनी हीच भरघटणी करता. आतां दोनया तुज्या चाकराक शांतीन वचून दी, कित्याक उसवाड हांवें पळयलो, सगळ्याचो प्रताप हांवें आतां पळयलो. हो जावन आसा संवसाराचो उसवाड. जेजू उसवाड म्हूण सिमियांव परगट करता, ओळखून घेता आनी सोबी माजार परगट करता आनी देवाचो प्रताप एके भाशेन परगट्टा. बाबा म्हणून खऱ्यांनीच जेजू जावन आसा उसवाड. आनी जेजूच्या जल्मा वरवीं हो पातकाचो काळोख नपयत करून देव जिवीत, देव कृपेचें जिवीत, उजवाडाचें जिवीत ताच्या जल्मा वरवीं आमकां फावो जालां. बाबा म्हणून न्हय फकत ताच्या जल्मा वरवीं पूण आख्ख्या ताच्या जिवितांत जेजून जाता ते भाशेन दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडीत जिवीत करपाचो प्रयत्न केलो. जायत घडये मरणाक लागून जिवितांत काळोख आयलो, जायत घडये पिडेक लागून जिवितांत काळोख आसा. हे सगळें जेजून नपयत करून जिवीत दिवन, भलायकी दिवन जेजून सगळ्यांचें जिवीत उजवाडीत केलें. ही एक बाजू. जाल्यार दुसरी बाजू आसा जेजू धर्मशास्त्री आसात, फारिसेव आसात, वडील आसात, तांचें जिवीत काळोखी जिवीत आसलेलें. आनी ह्या कारणाक लागून परतून परतून जेजू तांकां संदेश दिता, तांचे ही वायट कर्तुबां तोंडार मारता. कित्याक तांणी आपलें खोटें जिवीत सोडून दिवन, काळोखी जिवीत सोडून दिवन उजवाडीत जिवीत करूंक जेजूचो हुस्को आनी आवड आसलो. पूण बाबा म्हणून फारिसेव धर्मशास्त्री हे वडील आसले ते काळोखानूच जियोंक एके भाशेन सोदताले. काळोखी जिवितांतले भायर सरून उजवाडीत जिवीत, उजवाडाचें जिवीत जियोंक तांकां नाका आसलें. आनी ह्या पासत आख्खें तांचें जिवीत काळोखीत जिवीत जावन गेलें. जेजू जाता तितले प्रयत्न करता तांकां असल्या काळोखी जिवितांतली भायर काडून उजवाडांत देव जिवितांत, देव कृपेच्या जिवितांत हाडूं. बाबा म्हणून दिसा दिसपटी तुजे आनी म्हज्या जिवितांत तेंच घडटा. दुबावना एके वाटेन जेजू आमकां काळोखांतली उजवाडांत हाडूंक आयला आनी तो दिसा दिसपटी संद्यो दिता, आमकां सोयेक फावो करता. आमचें काळोखी जिवीत सोडून दिवन उजवाडीत जिवितांत आमी भितर सरूं. घडये आमी त्या बऱ्या मनशां भाशेन आमी करता जाल्यार देवाक आर्गा. घडये आमी फारिसेवां भाशेन आमच्या वायट खोटेपणाच्या जिवितानूच जियोंक सोदता जाल्यार, काळोखी जिवितांत आमी जियोंक सोदता जाल्यार देवाचो आदार मागुया. कित्याक जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी होच उजवाड घेवन आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक तो आयला. देखून आमी आमचें जिवीत उजवाडीत करतले जाल्यार आमचेर जण एकल्याचेर दवरलेलें आसा, आमचें आयतेपण आमचेर दवरलेलें आसा. देखून हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना जिविताचें समर्पण देवाक करुया. आमचें जिवीत देवाचे आधीन करुया आनी तो घेवन आयला तो उजवाड आमकां फावो जावंक आमचें जिवीत सदांच उजवाडीत जिवीत, देव कृपेचें जिवीत कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटोवन एक आमी गायन गावया. तुकाच बापा C308 5:40 C38 पेज 44. नोचे हाथ गे नोचे पाएंगे स्वीकार कोराता कोशे तुझो मोयमो बोरगोट करू शुकबर सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका हे गाणे
korkaşere moche sukke moche dukke tormole adisache बाबळाची चाकरी करू कुशाल काय तुझी वाटू मुझे भवमडीने मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्पत्वितार तेव्हा बापाक मानतात असले जामण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानांत आणि मोहिमेत आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊन सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचे बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरां वरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तूं भेटोवन तुकांच घेवंक आमकां फावो जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान मूत स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय मूत स्वर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कशेन कॉस्ट मरोनस संख्वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपली आशीसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपली आशीसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांची बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bawardacu gut porgotuję. Jezu melo, Jezu ciwon zala, Jezu nowian yetolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथले आमा समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा
फिलिप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे पवित्र मिसाची भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी बाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिशू वरवीं त्या शिशू सांगता त्या शिशू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपतविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भवमरीनो देवा बापान आपल्या पुता जेजू वरवीं आमचें काळोखी जिवीत उजवाडीत जिवीत केलां. आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां देव कृपेचें जिवीत फावो केलां, आशिर्वादाचें जिवीत फावो केलां. देखून असल्या देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान ताका आर्गां दिवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसाद वेडार गावुया. आत्म्या मनशा गायन खोर D30 पान 60 D34 पेज 65. आत्म्या
모자 가였고 우샬가에 올라서 오집이 돌지에다 어서디우 오집이 돌지에다 어서디우 지원 지수 우케로 모소노 비루는 게로 주보소 아이로 제수 이우다루 아부로 모소 브라사로 아이로 제수 이우다루 아부로 모소 브라사로 어둠의 모자 가연고 우샬가에 룰라수 오집이 돌지에다 어서디우 오집이 돌지에다 어서디우 지원 제수 प्रार्थूया. कोणवळ्या बाबा, तुझ्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला. ताच्या बोळान आमकां तुज्या मोगान थीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावन दी. ही आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नांवी. आमेन. बाबा रेणुकरास कोता आतां 8:30 वाजता पिडेस्त आनी जाणटेल्यांक हांगासर 8:30 वाजता मीस आसतलें. त्याच बरोबर ही मीस सोंपले उपरांत जे आमच्या वाड्यांत मारकार केलेले वाडे आसात थंयसर जिलालें पियालें नुमशेन पात्रीबाट नागाडी केरांत माचादालें युजेन नायराली आनी मार्टीन स्मोरड ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणांक आनी जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक क्रिस प्रसाद आमी घेवन येतले. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार शेवटाचे आमी गायन गावुया. बोकड्या राखड्यांचे गीत H4 पान 108 H4 पेज 108. कोणरे पाडूक जल्मला देवदूत हातात चुलोयला. कोणरे पाडूक जल्मला देवदूत हातात चुलोयला. बेल्याक वचून फॉर्मायला थंयच्याक नोलां विस्मिता. बेल्याक वचून फॉर्मायला थंयच्याक नोलां विस्मिता. बाळूक गोडी घोड्याचो बाळूक राजा राजाचो दुर्बोरलान विक्स बोल्लो. गोरवा गोट्यार जल्मलो कोण रे बाळूक जल्मला देवदूत हातात चुलोयला. कोण रे बाळूक जल्मला देवदूत हातात चुलोयला. बेल्याक वचून फॉर्मायला थंयच्याक नोलां विस्मिता.
Soy csak nora